एक फादरान शिवाजीचेर एक कमेंट केल्लो आसा तुज्या बद्दल. ओके, हांवें वाचलें आसा तो व्हिडिओ वायडली स्प्रेड जाल्लो आसा. एक फादर बॉलमार्क्स परेरा, म्हाका दिसता तो चिकालेचो, जेन्ना तो आपले सेरमांव दिता चर्चीच्या रिलिजियस प्लेसीचेर रावन, आल्ताराचेर रावन तो म्हाका दिसता की कॉम्युनल हेट्रेट स्प्रेड करता, जाणे करून हिंदू आनीक क्रिस्तांव समाजा मदीं एक हेट्रेट जावची, कॉम्युनल पीस डिस्टर्ब जावचो आनी तातूंतल्यान वायलन्स जावचें अशा उद्देशान हिंदू लोकांक प्रोवोक करपा खातीर, तांच्यो भावना दुखोवपा खातीर हो जाणून भिजून केल्लो एक प्रयत्न आसा. आमी ताका कंडेम करतात, आमी ताचो निशेध करतात की फादरा सारक्या एक प्रिस्टाच्या सारक्या ज्याने आपले रिलिजशना विशीं सेरमांव दिवचो, लोकांच्या बऱ्या खातीर सेरमांव दिवचो, पूण हो फादर पर्टिक्युलरली टायम इन अगेन म्हाका दिसता की पयलीं ताजें हें आसात कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करपाचें, आनीक जें पिसफूल वातावरण आसा समाजा भितर, दोन समाजां मदीं संबंद बरे आसात, त्या ताका खंय तरी ताणें वायलन्सा कडेन व्हरपाचो, पीस डिस्टर्ब करपाचो जाणून भिजून केल्लो हो एक प्रयत्न आसा. आमी त्या फादराक सांगतात, तुमच्या धर्माचो प्रचार प्रसार करपा खातीर आमी केन्नाच आडायलो ना. तुमी ज्या देवाचें कोणीय आसूं न्ही, तुमच्या धर्माचो जो देव आसा आनी कायद्यानूय ते मानून दिल्ले आसा, म्हजो देव म्हज्या देवळान म्हज्या घरा कडेन पुजपाचो पूर्ण हक्क प्रत्येक मनशाक आसा, फंडामेंटल रायट. पूण हाच्या भायर वचून दुसऱ्या कम्युनिटीच्या देवाचेर आनी तेय रिलिजियस प्लेसीचेर रावन ताणें असलें स्टेटमेंट करप की शिवाजी हो देव न्ही, ताका पुजपाची गरज ना. तुमी वचून तुमच्या शेजाराक हिंदूक सांगात की शिवाजी हो तुमचो देव न्ही, तुमी ताका कित्याक पुजतात. ही आमची हिंदू धर्माची जावं बाकीचे शिवाजी महाराजांक, छत्रपती शिवाजी महाराजांक कोण मानतात तांची धर्माची बाब आसा. सो फादर बॉलमार्क्स पेरेरा हो कोण न्ही आमकां कोणाक सांगपा खातीर की ताणें खंयची देवाची पुजा करपी. हांव सांगता की छत्रपती शिवाजी महाराज हाका गोंयान आयलो न्ही, फक्त गोंयानच न्हय तर संपूर्ण भारता भितर जेन्ना बाटाबाटी जाताली, देवळां तोडलीं वतालीं, संपूर्ण म्हाका मुघलांच्या विरोधान, आदिलशाहाच्या विरोधान किंवा फ्रेंच, डच, ब्रिटीश, पुर्तुगीज हांच्या सगळ्यांच्या विरोधान, ह्या परकीय शक्तीच्या विरोधान वचून तांणी आमच्या धर्माचें, भारताच्या रक्षण केल्लें आसा. म्हणूनच आयज आमी ताट मानून वतात, आमकां ताचो स्वाभिमान आसा. म्हज्या घरा कडेन तर म्हज्या स्वताच्या घराच्या प्रांगणान भितर शिवाजी महाराजांचें देवूळ आसा. हांव छत्रपती शिवाजी महाराजांचें पुजन करता. खूब वायट दिसता आमकां. होच इन्सिडंट कित्याक लागून जालो तर ह्या विधानसभेच्या पटला ऑगस्ट हावजान भितर एका आमच्या आमदारान म्हणलें की शिवाजीच्या राज्यभिशेकाचेर तुमचो जर तो देव आसा, तुमचो जरी तुमी मानता जाल्यार तुमी मानात, पूण सरकाराच्या खर्चांतल्यान ताचे शिवजयंती, शिव राज्यभिशेक किंवा जयंती करची न्हय अशे तरेचो स्टेटमेंट केले नंतर हांवें ताका ऑब्जेक्शन घेतिल्लें आनी तात्काळ ताका तीच सांगिल्लें की तूं म्हणजे धर्माचेर उलयता, आमच्या देवताचेर उलयता आनी तो तुका हक्क ना. अजून पर्यंत ताणें माफी मागली ना, ताणें माफी सभागृहान मागली ना. म्हणूनच आयज हे बाकीचे कडेन दुसरे धर्मांध लोक जे आसात, जे कॉम्युनल लोक आसात, ते कॉम्युनल हेट्रेट पेटोवपा खातीर हे निश्फळ प्रयत्न करीत आसात. ताचो आमी निशेध करता. फादर शूड अपॉलोजायज. फादर डेफिनेटली शूड अपॉलोजायज. हें गोंयान भितर पेट्टलें अशें दिसता म्हाका, कारण आयच्यान खुबशे मोठ्या प्रमाणान त्याची जागृती जाल्ली आसा. कारण धार्मीक भावना भडकावपाचो जाणून बुजून हो प्रयत्न आसा. आमी केन्नाच खंयचोय जर कोणी सेंट आयलो, हांगा आयलो गोंयान भितर, ताणें धर्मांतरान बसून केली आनी ताची जर सरकारी खर्चान मोठे जर फेस्टिवल जाता, आजून पर्यंत कोणीच आमच्या पुजाऱ्यांनी कोणाचेर आक्षेप घेतलो ना. खुबशी पुलीस कंप्लेनी जाल्या तरी काणकोण पुलीस कंप्लेन. हय, हाजेर खुबशी सर्क्युलेशन चल्लेलें आसा. म्हाका दिसता की 10 कडेन तरी ह्या फादर बॉलमार्क्साचेर कंप्लेनी जाल्ल्यो आसात. थँक्यू.